सिटिझनाचे पयशे केन्ना केन्नाय 2 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच उरना. कारण आमी आतां कितें करता, आतां समज डिसेंबराचे पयशे तांकां जानेवारीच्या एंडाक नाल्यार फेब्रुवारीक मेळटा. पूण केन्ना केन्नाय 2 म्हयने उरता, केन्ना केन्नाय 1 म्हयन्याचे बॅलन्स उरता. सो आमी ते एका बरोबर घालपाक पळयताले, म्हणजे एक फावटी ते ऑनलायन हाडपाक. पूण ते अजून पर्यंत तशें जायना. सो कांय प्रोसेसींग हें आसता ताका. म्हणजे सिनियर सिटिझनाचे म्हणजे डायरेक्ट गेले जर जाय जाल्यार आतां खुबशे फावटी आमकां मेळटात की ते एक्सपायर जाल्ल्या मनशांचेर पयशे लोड जायत रावतात. आनी हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर आमचे GL आसा किंवा बाकीचे आसात, तातूंत भितर ते मातशे टायम काडटात. सो आमकां ते ताजेर आमी कितें तरी हें करपाक पळयतात. कारण आतां आमी पळयलें जर जाय सिनियर सिटिझन जे 6,000 लोकांच्या जे एक तर बोगस आनी एक तर मेल्ल्याचेर वताले, आमी ते सगळे रिकवरी केल्ले आसा. हय, म्हणजे आमी आतां तो एक स्लॉट तयार केला आसा की 6,000 नवे घेवपाक मेळटले आमकां. सो हें व्हेरिफिकेशन करता आसतना तो थोडोसो कळाव लागता. आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 1,30,000. 6,000 तुम्ही काढले आता. 1,40,000 रिकवरी कितली जाली अमाउंटाची साधारण? ते खूब जाता. हांव परत एक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स अजून ते चालू आसा, कारण इट इज ऑनगोईंग जॉब. हाज्याकय खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां येतले. आमी 13 कोटी परत एक फावटी रिकवर केल्ले आहात सादारण. म्हणजे हे खूब फाटलो फिगर आसा. आपल्याच्या सायडीच्यान कोण फुडें येता, लोक येता बाबा तेंचो केन्ना कोण मेळ्ळो ना, ते आतां स्ट्रिक्ट जातलें. पयलीं कितें जाल्लें, ते कोणाक पडून गेले नाशिल्लें. आतां रिकवरी स्टार्ट जातकच ते येतले न्ही. ह्या 2 वर्सां भितर आमी खुबशे हे जे आसा पळय न्ही, आमचे सॅच्युरेट जाल्ले. आमकां जे दिल्ले पळय न्ही 1,40,000 फिगर, तो सॅच्युरेट जाल्लो. नवे घालतले जर जाय जाल्यार खंय तरी एम्प्टी जावपाक जाय. आमी तेन्ना स्क्रुटिनी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की खूब मोठ्या प्रमाणान जे हांगा अवैध रितीन बेनिफीट तांच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाता, ते आमी आतां परत एक फावटी ट्रेस केल्ले आसा. त्यांच्या कडल्यान रिकवर करता मागीर रिकवर करतात. खुबशे मोठ्या प्रमाणात रिकवरी जाल्या आमची. आनी जायते जे हें आसात, पयशे आसात, ते रिकवरी जायना जाल्यार पसून थोडे बँकांनी पडून आशिल्ले. तेय आमी सगळे फायनलायज केले, ऑडिट केले तांचे, आनी तांचीय रिकवरी घेतली. खुबशे बँको म्हणजे अप टू डेट नाशिल्ले. बाबा ते लोड जाले ना जर जायत कितेंय कारणा खातीर, तो बँक पासबूक ताणें क्लोज केलो किंवा तो मेलो, एक्सपायर जालो जाल्यार ते पयशे तांचे कडेन वताले. हाचेरय एक आमी करून घेतिल्ले आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.